म्हादय ही आमची सगळ्यांची लायफलायन आसा। गोंय म्हादय न्हंय कडेन कॉम्प्रोमायज करपाक शकना अशें मत कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन उक्तायलें। म्हादयचें उदक बऱ्याच वर्सां पासून गोंया खातीर येतालें, देखून जाता तितले बेगीन ह्या विशयाचेर कायदेशीर रितीन म्हादय न्हंय गोंयांत वळोवची अशी मागणी ताणें केली। सरकार गेली कितलीक वर्सां पासून म्हादयचो विशय जो आसा तो सेन्सिटिव्हली हँडल करीत आसा आणि म्हणूनच काल सुद्दां आदरणीय आमचे WD मिनिस्टर हेरीन म्हादय संबंधी तेजो विचार कितें आसा, सरकाराचें धोरण कितें आसा हें सविस्तरपणे सभागृहांत मांडिल्लें आसा। आमी त्याच मताचे मनीस आसा। म्हादय ही सगळ्यांची आमची लायफलायन आसा आणि गोंय त्या म्हादय कडेन कॉम्प्रोमायज करपाक शकना। काही गोष्टी मुखार फाटल्यान घडिल्ल्यो आशिल्ल्यो, कोर्टांचे मॅटर आहा आनी तरी आसतना सुद्दां काही गोष्टी घडटात हें लोकशाहीक पूरक अशें न्ही आणि म्हणूनच केंद्र किंवा आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणूं नाका किंवा आदरणीय आमचे मंत्री जे आसा ते ह्या दृश्टिकोनांतल्यान लिगल कायदेशीर गोष्टी मांडून जाता तितलें आमचे सायडीच्यान कशें आनी आमचे सायडीच्यान वळोवपाचें म्हणून एक विशय आसा की म्हादयचें उदक हें बरेच वर्सां पासून गोंया खातीर येतालें, पण कोणाक जर कसले जर वेगळे जर काही गोष्टी सुचता जाल्यार ते कायदेशीर जी लिगल जे मॅटर जे आसा ते लिगल मॅटराचेर आमचे AG जे आसात ते वेवस्थीत रित्या मांडटले आणि तद नंतर कोर्टाक कितें डिसिजन घेवया तेजे नंतर पळोवपाचें।